नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो 10वी नापास जाल्ले तरी ITI कोर्स करून मेळूं येता सरकारी नोकरी दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर एप्रेंटिसशिपूय सक्तीची मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची घोषणा जुवारी पेट्रोलियम कंपनीन हाचे फुडें खंयचेंय काम करचे पयलीं पालिकेक सांगचें पळोवणी केले उपरांत नगराध्यक्षाचो तोंडी आदेश म्हणटा लोकांची सुरक्षा पयलीं पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतिल्ल्यांक गोंयांत येतात आडमेळी पासपोर्ट सुपूर्द करपाक मुजत वाड दिवची काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेराची मागणी नवडगांव गुंड दाऊद इब्राहिमाक वीख दिवन जिवेशी मारपाचो यत्न भलायकेच्या कारणाक लागून कराचीतल्या भलायकी केंद्रांत केलो भरती धारगळे घडलो भिरांकूळ अपघात ह्या अपघातांत एकल्याक आयले आगताक मरण फुडलो तपास सुरू आणि मांद्रे पोलीस स्टेशनाची घोषणा अधिसुचोवणी जारी कार्यक्षेत्रांत येतले 11 गांव आता खबरो विस्तारान 10वी नापास जाले तरी तुमकां भिवपाची गरज ना एका वर्साचो ITI कोर्स पुराय करून तुमच्यांनी 10वी पास जावं येता आयकून अजाप दिसतलें पूण ही खरी गजाल आसा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान तशी घोषणा केल्या दुसरे वटेन सरकारी नोकरे खातीर एप्रेंटिसशीप सक्तीची केल्या 10वी नापास जावन एक वर्स ITI करून पास जाल्यार आता 10वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरतले तशेंच 10वी जावन 2 वर्सांची ITI करून पास जाल्यार 12वी पास जाल्ल्याचे गृहीत धरून सरकारी नोकरे खातीर हे शिक्षण ग्राह्य धरतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान केली म्हणजे 10th फेल जालो आणि 1 इयर ITI जर तेणी केली which is equivalent to 10th पास हांवें कित्याक सांगलां जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITI वयचें आनी मिनिमम 1 इयर ITI पास जावची which is equivalent we are treating in a government job which is equivalent to the 10th पास again those who are 12th फेल जाता किंवा 10th जावन जर तेणी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th पास म्हणजे ते आमी ट्रीट करता आनी म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन स्कील एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा 13वी 14वी आणि 15वी म्हटल्यार पदवी अभ्यासक्रम पुराय करतना ITI कोर्स पुराय केल्यार दुसरी डिग्री लेगीत दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें ते भायर सरकारी नोकरे खातीर अर्ज करपी उमेदवारान एका वर्साची एप्रेंटिसशीप केल्ली आसपाकूच जाय एप्रेंटिसशीप केल्ल्या उमेदवाराक सरकारी नोकरेंत प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें आमी ड्युअल डिग्री सिस्टम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केली तुम्ही तुमचे हायर एड्युकेशन घेता आसतना ITIनी वचून तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्स म्हणजे फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर करता आसतना कोणाक जर दिसलें आपूण ITIतलोय बी कोर्स आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार ती ड्युअल डिग्री किंवा ड्युअल डिप्लोमा किंवा ड्युअल सर्टिफिकेट हे कोर्स आमी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्या आणि त्याच बरोबर आमी हायर एड्युकेशनाच्या बाबतीत वेरियस इन्स्टिट्यूशना कडेन डायकीन आसतले टाटा आसतले वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूशना कडेन आमी टायअप केला आणि हो टायअप कित्याक तर आमी म्हणटा जसो एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम आमी गव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केलो 10वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत प्रत्येक भुरग्यांक म्हणजे एप्रेंटिसशीप इज कंपल्सरी आसा गव्हर्मेंटाचो ऑलरेडी सर्क्युलर आयलो की हाज्या फुडें जांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय तांकां एप्रेंटिसशीप ना जाल्यार एका वर्साचो एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो आनी म्हणून तर आमी जो भुरगो आमचो ग्रॅज्युएशन पास जाता किंवा 12वी पास जावन फुडें वयता ताका दिसता आसत जाल्यार त्यांनी वेगवेगळ्या सेक्टरात आपल्याक आवड आहा त्या सेक्टरात त्यांनी एप्रेंटिसशीप म्हणा किंवा इंटर्नशीप जॉईन करचे जेणे करून एक वर्क कल्चर आणि बरो वर्क फोर्स गोंयांत क्रिएट जावचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही
गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळा कडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात आणि बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतलो हाची आस्त दवरता अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणा वेळार शिक्षण मंत्री उलयताले. अजूनय बी खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां बोर्डांतल्यान अपेक्षा आसा आणि निश्चितरित्या बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतले. गोवा बोर्ड म्हणजे आपले गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपाक 50 वर्सां पुराय जावपाक फुडल्या वर्सा 25 50 वर्सां पुराय जाता आणि 50 वर्सां पुराय जावच्या पयलीं आमी नवीन वास्तूत तुमकां शिफ्ट जावपाक दिलें की पयलीं पळयताले वेरियस तुमी पिक्चर दाखयता आसतना पळयलें की ज्या बिल्डिंगेत म्हणजे ज्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो एडवान्स फॅसिलिटीज आता ह्या बिल्डिंगेत तुमच्या सगळ्यां कडेन आमी अवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर पेपर करेक्शन, पेपर सेटिंग्स ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या आनी एग्जामिनेशन्स ह्या सगळ्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी कंट्रोल करपाक शकतले. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी NEP 2020 ही आमी म्हणजे जाका आमी म्हणटा की प्री प्रायमरी लेवलाचेर आमी इंट्रोड्यूस केली. येता त्या काळात आमी प्रायमरीचेर इंट्रोड्यूस करतले आणि पॅरलली प्रसाद हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ह एट द हायर एड्युकेशन लेवलाचेर आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन आणि हायर एड्युकेशनाचेरूय आमी इंट्रोड्यूस केला. सांगपाक खूब खोस भोगता जेन्ना जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो उल्लेख आणि त्याच्यो मिटिंग्स जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट एट अ नॅशनल लेवलाचेर जाता ते मुद्दामून गोंयचो उल्लेख करता आणि सांगता गोंय सारकिल्लें काम नॅशनल एड्युकेशनच्या पॉलिसीच्या बाबतीत बाकी स्टेटींनी करचें हें जेन्ना सांगता तेन्ना आमकां प्राऊड फील जाता. दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक तांचो एक पासपोर्ट सुपूर्द करपा खातीरची मुजत सोंपल्या. सरकारान हे खातीर आनीक 60 दीस वाडोवन दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीचो आमदार कार्लूस फेरेरान केल्या. जे गोंयकार पासपोर्ट करून पोर्तुगीजांक गेल्यात तांच्या मुखार मोठी अडचण उप्रासल्या. ताका लागून सरकारान जाता तितले बेगीन हाचेर उपाय काडचो अशें कार्लूस मागता. सद्याक पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो विशय गाजता. दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्यांक एक पासपोर्ट सरेंडर करपा खातीरची मुजत सोंपली. ताका लागून तांचे मुखार मोठी अडचण उप्रासल्या. अशां खातीर आनीक 60 दिसांची मुजत दिवची म्हणून काँग्रेसीच्या कार्लूस फेरेराची मागणी. जे गोंयकार 1961 पयलीं जल्माक आयल्यात ते आपोआप पोर्तुगीज नागरीक जाल्यात. तांच्या भुरग्यांकूय पोर्तुगीज नागरिकत्वा खातीर अर्ज करूं येता. पूण गोंय जेन्ना मुक्त जालें तेन्ना भारत सरकारान आपलें नागरिकत्व तांच्या माथ्यार मारलें. पोर्तुगीज नागरिकत्व सोडपाचेर तांच्यांनी कसलेंच स्पश्टीकरण दिवंक ना. देखून 2 पासपोर्ट आसप ही गोंयकारांची चूक न्ही व सरकारी पावंड्याचेर जाल्ली घुसपणूक अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लूस फेरेरा म्हणटा. Those born before 1961 were Portuguese nationals. Those, as you rightly pointed out, the government of India by citizenship order gave them Indian citizenship. Of course, it said in there that those who do not want to retain the foreign nationality must make a declaration within 30 days before the concerned officer. Most of them were actually put into those camps and many of them were packed off and they went off to Portugal. Maybe some secretly held it with that, by saying, yes, I'll keep my passport but let it be, I'm not getting a certificate as Indian citizen, but I live over here. Some people just lived. Maybe they could not afford, maybe they never had any other house over there, maybe they had no place to go, so they remained here. So what is the solution for this? Wait. Even those people, if they had, I'm telling you this, if they had also continued registering, renewing their passport that time without a break, then I would not have seen a fault by law, technically, to say that you have voluntarily acquired citizenship of a foreign nation. But what has happened is, once Portugal ceased to have any relationship with us in the sense that of continuing with these things and the benefits, there was a break. People now positively have gone to register those births, and the children or successors, because up to grandchildren can do it, they have gone and registered their births to get the benefit for themselves or for their children. The solution, I think the government of India would have to bring out an amendment to protect these people, and I think the government of Goa can do its part in recommending to the central government. They did promise in 2012, 2015, the government of Goa was promising, and you can see all the correspondence in the noise, and as an amnesty, because I think then after you give this one time, you see what we call
like you have an OTS scheme, like you can have this one-time waiver, and you can allow these people to take a decision maybe within 30 days or 60 days, decide where you want to be, either here or there. Give them that one chance, and then after that, I think that thereafter be strict, because this ambivalence has been created according to me by the government itself and the government authorities. समीप नार्वेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नावणगाव गुण दाऊद इब्राहिमाक वीख दिवन जिवेशी मारपाचो यत्न जाल्ल्याचें कळटा. वीख बादा जाले उपरांत भलायकेच्या कारणाक लागून ताका पाकिस्तानांतल्या कराची हांगच्या भलायकी केंद्रांत भरती केला. फाटल्या 2 दिसांच्यान दाऊदाचेर उपचार सुरू आसात खंय. मुंबय पुलिशेन तशेंच गुन्यांव शाखेन हे विशीं कसलेंच स्टेटमेंट दिवंक ना. दुसरे वटेन पाकिस्तानी मिडियानूय हे विशीं बातमी दिल्ली ना, पूण पाकिस्तानी सोशल मिडियाचेर हे विशीं नेटान चर्चा जातना दिश्टी पडटा. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्यो घडणुको वाडत आसात. हारगळे पंचायती मुखार राष्ट्रीय महामार्गार स्विफ्ट गाडयेचो धपको बसून जाल्ल्या अपघातात एक चलून वचप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. धारगळे पंचायत वाठारात भिरांकूळ अपघात घडलो. तिवाडो धारगळचो चंद्रकांत कांबळी हो पंचायती मुखावयल्यान राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान रस्तो हुपतना मुखावयल्यान गतीन येवपी स्विफ्ट GA07T0907 ह्या कारीन नेटाचो धपको दिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें. पेडणे पुलिसांक अपघाताची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पेडणे पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जुनसवाडा मांद्र्या नवें पुलीस स्टेशन जातलें हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत केरी, तेरेखोल, पालये, किरणपाणी, हरमल, मांद्रे, मोर्जे, आगरवाडा, चोपडे, पारसे आनी तुये हे गांव येतले. आयज आनी एक अचिवमेंट आमच्या मांद्रे मतदारसंघात आमच्या सगळ्या मांद्रेकारांक की आमकां आयज आमचे स्वताचे आमच्या मतदारसंघाचे पुलीस स्टेशन आमकां आयज मेळ्ळें. हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी आमच्या आग्रहाचेर तेंच्यांनी सिरियसनस घेवन ह्या पुलीस स्टेशन आमकां परमनंटली हांगासर मांद्र्यान दिल्लें आसा आनी तेचें नोटिफिकेशनूय आउट जाल्लें आहा. बेगिनात बेगीन इनॉग्रेशनूय तेचें जातलें. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की मांद्रे मतदारसंघ हो कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्टीन कितलेशेच अशे इन्सिडंट्स क्रिमिनल इन्सिडंट्स जातात की स्थानिकाक तेचो त्रास जाता आनी तेका लागून खरीच गरज आसली आयज एक पुलीस स्टेशन हांगासर आसचें. खूब जाणांनी पयलीं प्रयत्न केले पण सक्सेसफूल जावंक ना. पूण म्हाका दिसता आमकां आयज एक चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा खरो डेरिंग करपी आनी तेजे एक डिसिजन म्हणटात आनी एक उतर एक वर्ड म्हणटात ते उतरा प्रमाणे तो रावता आनी ते डिसिजन मेकींग CM म्हणूं शकतात आमी. कित्याक प्रत्येक जेन्ना जेन्ना कसले इन्सिडंट जातात आनी कितें सिरियसनस जे आम जनतेक जेन्ना सामान्य मनशाक जेन्ना त्रास जातात हो कितें तरी सामान्य मनशा खातीर करचें लागता तेन्ना तेन्ना तो उबो रावता आनी तेन्ना तेन्ना सपोर्टाक आमच्या वांगडा आसता. एज अ MLA आमी तेच्या सरकारान एक सरकाराचो भाग आनी तेच्या वांगडा काम करतात. एज अ आमी तेच्याहून खूब जुनियर पूण आमकां सदांच गायड करता आनी अशेंच आमचे डेव्हलपमेंट मांद्रेच्या डेव्हलपमेंटाक त्यांनी कमिटमेंट आनी प्रॉमिस केला की कितलेशेच गोष्टी जे आयज मेरेन डेव्हलपमेंट जावंक ना आमच्या मतदारसंघात ते घडोवन हाडया आनी तो आयकूनय घेता जे डेव्हलपमेंटाची गरज आहा आनी फुडें व्हरपाक जाय तो आयकून घेवन तो ह्या एंटायर आमच्या मतदारसंघाक तो प्रत्येक टायमार आमकां मदत करता आनी हेल्प करता. अशेंच तेणी आमचेर आपले आशिर्वाद दवरचे आनी आमच्या सगळ्या मतदारसंघाक जे रिक्वायरमेंट्स जे नीड्स डेव्हलपमेंट जावं जॉब जावं इतर गोष्टी जावं ते तेणी आमकां फुलफील करून दिवचे. बायणा आनी देस्तेरोच्या नुस्तेकारांचे सगळे प्रश्न बेगीनूच सुटावे करतलो अशें आश्वासन आमदार संकल्प आमोणकारान दिलां. सोमारा आमदार संकल्प आमोणकार हांणी नुस्तेमारी संचालका वांगडा बायणा तशेंच देस्तेरो दर्यादेगेच्या कुशीक आशिल्ल्या नुस्तेकारांच्या सुवातेची संयुक्त पळोवणी केली. नुस्तेकारां खातीर म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशी माहिती नुस्तेमारी संचालक दिपेश प्रियोळकार हांणी ह्या वेळार दिली. आमचे नुस्तेकार भाव कितली वर्सां जाल्यार जे तांकां त्रास जाताले तांकां ही फॅसिलिटी नासली. सो आयज मुद्दाम आयज आमचो डायरेक्टर आनी सुप्रिंटेंडंट येवन तेंच्यान सगळे पयले आसा प्लेसीस आयडेंटिफाय केल्लेले आसा. हो प्रोसेस आमी स्टार्ट करपाक शकता आनी तेच प्रमाणे
जे फिशरमॅन भावान जे पावसाच्या टायमार तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलें, स्पेशली आमचे देस्तेरो आनी बायणाचे फिशरमॅन हांगा तांकां बोटी भिंती जी आसा तेंची ती दवरपाक मेळना. सो तांकां ते हांगा वचून खंय तरी बोकमालो, वेलसा, खारेवाड्यार अशें व्हरून तांकां दवरचें पडटालें. सदांच तेंचे त्या लोकां कडेन वाद जाताले जे पार्किंगेक लागून गेल्या कारणान. सो आयज खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन कंटिन्युअस फॉलोअप करून WRD डिपार्टमेंटान येदो व्हडलो आमचो सेवेजीच्या फाटल्यान थंयसर रिटेनिंग हॉल बांदून 3 मीटर डीप ड्रेजिंग करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक लागून अरावंड एक 400-500 बोटी थंय उरपाक लागून ते फेसिलिटीज केल्लेले आसा, चालू आसा. तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडरींग जावन अंडर WRDचो वयतलो सगळें इन्स्पेक्शन सगळें जाल्लेलें आसा. आनी हांव ट्राय करता गव्हर्मेंटा कडेन पर्सीव करून की जाता तितले बेगीन पावसाचे पयलीं मॉन्सून सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं हें काम कंप्लीट जावचें म्हणून. बट आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी हें एकदां जालें काय म्हाका दिसता फिशरमॅनाचो जो एकदम मेजर जो इश्यू आसा पळय तो खंय तरी सॉर्ट आवट जातलो असो म्हाका दिसता. कित्याक तांकां पळोवपाक गेलें आयज फिशरमॅनांक खुबशे त्रास जाता हांगा. हांव जाणा पर्सनली ते त्रास ते काडटा ते हांगा. कित्याक आयज बायणा बीचूय हो आमचो हायवे येयल्या कारणान होवूय जागो नॅशनल हायवेक गेल्लो आसा. सो तांकां जागो मेळपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट जाल्लेलो आसा. आयज तांकां दुसरे कडेन जागो दिलो जाल्यार तांकां ते वायबल ना. कित्याक जो फिशरमॅन दर्यादेगेक काम करता ताका दुसरे कडेन जागो दिवन फायदो ना. सो हांगाच खंय तरी सोल्युशन काडपाचो हांव प्रयत्न करता गव्हर्मेंटा कडेन. म्हाका पूर्ण खात्री आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर एबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो मिनिस्टर फॉर फिशरीज डिपार्टमेंट सर नीलकंठ हरवणकर. सो हे दोगी जाण मेळून आमकां खंय तरी मुरगांवच्या फिशरमॅनाक लागून प्रयत्न करतले आनी तेंचो सदांच म्हाका कंटिन्युअसली सपोर्ट मेळ्ळो आसा. जशें सरान सांगलें की दोनी एसोसिएशनाचो डिमांड आसलेले फिशरमॅन लोकांची डिमांड्स आसले की तांकां ते नेटवर्कींग शेअर रॅम्प जे बेजीक नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज जाय पडटाले ते जाय आशिल्ले. प्लस तांकां मागीर ऑप्शन शेअर मागीर बोट रिपेरींग यार्ड. सो हे 4-5 तांची गोश्टी तांची रिक्वायरमेंट्स आसली. पण सगळ्यान पयली रिक्वेस्ट आसली जाग्याची आसली. सो ताका लागून आमचे एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द फिशरमॅन आनी मागीर आमचे मिनिस्टर्स तांचे एक्शन दिलें की वी शॅल गो एंड इन्स्पेक्ट दीस सायड. जागो एक्चुअली तेंका एक्झॅक्ट खंय जाय ते ताका लागून आमी आयज आयिल्ले आसा. सो आयज आमी ते 2-3 कडेन आमी जागो पळयलो आसा. त्या वाटेन तांच्यांनी दाखयलें की फॉर नेट पेंटींग शेअर रॅम्प जे आसले आनी ऑप्शन शेअर. आनी हांगा तांचो रॅम्प हांगसर फक्त रॅम्पा लागूनच जागो आसलो. आतां नेट पेंटींग शेअरा लागून आमी प्रयत्न आसा खंय जागो आमी करपाक शकतले ते पूण क्लोज टू द बीचूच आसपाक जाय सरान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. सो एज ऑफ नाव अशें दीस इज स्टेटस. आमकां जे त्रास जाताले एक्चुली आमी पावसान एम्बेल बिचेचेर वयताले 4 म्हयने डिपार्टमेंटान आमी अप्रुवल घेवन नेवीचे पास घेताले आनी 4 म्हयने थिंगा आसताले एम्बेल बिचेचेर. आनी तेशीच थोड्या दिसांनी मागीर हॉलांत वयताले आनी परत खारेवाड्यार. सराक आमी इन्फॉर्म केलें की आमकां प्रॉब्लम जाता. सो ते सरान आमकां एक क्रीक आमच्या फाटल्यान जो बायणा बिचेचेर क्रीक आसा थिंगासर आमकां ते खोलाय करून थिंगासर सारकी फेसिलिटीज दिवन आमकां हें करपाचें म्हणून. सो तो प्रश्न ऑलरेडी प्रपोजल पास जालो. आनी तेशीच फाटी जो डिमांड जो घायल्लो आमचा एज पर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट की आमकां फिशरमॅनाक प्रोविजन आसा नेट बेंडींग शेड ऑप्शन हॉल आयस क्लास आनी रॅम्प. हे पासून जेन्ना आमकां स्कीम कळली जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाक प्रपोजल घायला आनी तेची सराक फॉलोअप करपाक सराक एक इंटिमेशन दिलें की आमकां हे सगळें जाय. फ्रॉम दॅट डेसून आमकां चालू आसा तें काम चालू आसा. आमी ऑलरेडी आज आपल्या डायरेक्टरान आमच्या MLA सांगलें की आमचो एरिया आतां आयडेंटिफाय करपाचो. सो ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला आनी हेच्या मुखार सराक आमी येणावळ वाडी खातीर गोंय पुनर्वसन महामंडळान सोमारा जाल्ले बसकेंत चर्चा केली. महामंडळाचे विनावापरा जमनीचेर नवे प्रकल्प उभारपाचेर चर्चा जाल्या अशें महामंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसायांनी सांगलें. गोंय पुनर्वसन महामंडळाची ही 97वी बसका. कोलवाळ, चिखली, वास्को सड्यावेल्या महामंडळाच्या विनावापरा जमनीचेर येणावळ वाडीचे नदरेन नवे प्रकल्पांचेर पुनर्वसन महामंडळाचे संवादचे बसकेंत चर्चा जाली. हे प्रकल्पांविशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करून फुडले 15 दिसांत अंतीम निर्णय घेतले अशें अध्यक्ष आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. आमची 97th मिटींग जाली. आमकां न्यू आमचो सेक्रेटरी येयल्लो आसा बाबा अजय गावडे. त्याच बरोबर आमचे मामलेदार तशेंच बाकीचे स्टाफ मेंबर्स सगळे आसलेले. आमचे खुबशे डिसिजनां म्हणजे आमचे सड्याचे जे पळय बाकीचे सिरवेजीचो प्रॉब्लेम आसा, बाकीचे आमचे खुबशी लँड आसा, आमची हावजींग बोर्डान म्हणजे कोलवाळे आमची लँड आसा, त्याच बरोबर आमची चिखली आसा. हेजेर आमी खुबशे बरे बरे डिसिजन घेतलेले आसा. आनी आमचो जुवारी नगर जो प्रोजेक्ट आसा तोय आमी सेल आवट कशें करतले हेजे बद्दलूय आमी थोडेशे डिसिजन घेतला.
आणि येणाऱ्या आणि मग अशें एका 15 दिसां भितर आमी हे सगळे मार्गी लावपाचे आमी प्रयत्न चालू आसा आणि जी लोकांक कितें बरी सेवा दिवपाची आसा ती आमी त्या प्रयत्न आमी आत्तां बरेंशें डिसिजन घेतला प्रोजेक्ट करपाचें म्हणूनच आमी आत्तां एक डिसिजन बोर्डान घेतला की आमी थंयसर आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कस करतले आनी तेजे बद्दल आयजूच हांव मुख्यमंत्र्याक मेळटलो आनी डिस्कस करतलो आनीक आमकां आशा आसा येणाऱ्या काळान आमचो जो बोर्ड आसा बरो स्ट्रॉंग जातलो आणि आमकां गोवोरमेंटाक खुबसो रिवेन्यू येतलो तेज्या बद्दल आमी हांगा खुबशे प्रोपोजल मांडलेले आसा आनी निश्चित आमी ते सगळे करून घेतले. हय म्हणजे सर प्रोजेक्ट म्हणजे कितें थंय बिल्डींग प्रोजेक्ट बीन असो कितें काय? सो आमचो कसो आमची जागा बरी व्हडली जागा आसा सो आमचो 23,000 24,000 अशे जागे आसा जे थोडे कडेन ओपन आमचो जागो उरलेलो आसा थंय जर आमी जर बरे प्रोजेक्ट जर हाडले जाल्यार आमकां गोवोरमेंटाक खुबसो रिवेन्यू येतलो. हावजींग प्रोजेक्ट काय कसले प्रोजेक्ट्स आसता? हावजींगच हाडचे पडले जस्ट आमी सपोज PPP मोडाचेर सुद्दां जरी दिले जाल्यार अमके आमकां मेळटले अमके तितून आमकां खुबशे कितें रिवेन्यू येतलो जावं बेकार दवरून आनी बेश्टे बंद दवरून कांयच यूज ना म्हणून आमकां आमच्या बोर्डाक कितें तरी बरें आमी प्रॉफीट करून दाखोवंक जाय आमी गोवोरमेंटाक बेनिफीट करून दाखोवंक जाय हेजेर आमी निर्णय घेतलेलो आसा. ओके खंयचे सर जागे म्हटले तुमी ते खंयच्यो जागा तो? आमचो कोलवाळे एक आसा थंय आमी एक बरो प्रोजेक्ट करपाक सोदता त्याच बरोबर आमचो चिखले आसा चिखले आमचो जवळ जवळ 24,000 सुमार आसा थंय आमी तसोच आमचो सड्यारय आसा जो आमचो जागो एक्स्ट्रा उरलेलो आसा वास्को सड्यार कारण थंयसर आमी पयलीं ऑलमोस्ट 25,000 एरिया आमची पण आमी ऑलमोस्ट तितून आमच्या माहिती प्रमाणे जवळ जवळ तितून आमी 16-17 ते 20,000 भितर कितें तरी बांदलेलें आसा लोकांक रिहॅबिलिटेट केल्लें आसा बांदून दिल्लें आसा जो ओपन स्पेस आमचो आनी उरला थंय जर आमी जर आनी कितें जर बरें बांदीत जाल्यार आमकां थंयसरूय खुबसो रिवेन्यू येवपाक कमेस जातलो. कशें आसता पळय कसली वस्त आसता ती खंय तरी युटिलायज करूंक जाय कितें तरी तेजेर प्रोजेक्ट हाडूंक जाय जाल्यारच आमकां कितें तरी रिवेन्यू येतलो बेश्टे बसून तें काम करून कांय फायदो ना म्हणून आयज आमी स्ट्रॉंगली सारके सगळ्यांक स्टाफाक आपोवन आमचे बाकीचे मेंबर सेक्रेटरी बाकीचे सगळ्यांक आपोवन हाडून आमी बरें डिसिजन घेतला आनी त्याच प्रमाणे आमकां आशा आसा की येणाऱ्या आमी 15 दिसां भितर खंय तरी हेजो बरो फायदो करून घेतले. सो सद्या सर तुमचें महामंडळ आसा न्ही तें प्रॉफिटान आसा काय कशें कितें तशें बीन? ना आमचें महामंडळ आतां प्रॉफिटान म्हणजे ह्यान पयलीं ताका कोण म्हणजे कोणी केअर घेतलो ना पण ह्या तेंपाक आमी एवरी टायम तुमी लास्ट टायम सुद्दां पळयलां आमी सड्यार वचून इवन म्हाजो मित्र बाबा MLA आमचो संकल्प आमोणकर तेज्या बरोबर वचून कारण आमकां थंय रेंट येता त्या प्रमाणे रेंट येता ते आमकां प्रॉफिटूच न्हू ते त्याच प्रमाणे आमी बाकीच्या कडेन खुबशे कितें करतले अशें म्हणून आमी प्रोपोजल आतां तयार केला आनी येणाऱ्या 15 दिसां भितर आमी हेजेर सारकें फायनलायज करतले. आयज हांव मुख्यमंत्र्याक मेळोन तो प्रोपोजलूय हांव ताका दितलो CMाक आनी आमकां आशा आसा की आमकां येणाऱ्या नेक्स्ट इयर पर्यंत आमकां खुबसो रिवेन्यू आमकां मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपारीक विधी आणि भक्तगणांच्या आजिने दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाशान सुरवात जाल्या. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकला. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जातली. आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त कल्याण देवी शांतादेवी नमस्कार करून सगळ्यांत पयलीं हांव सगळ्या भाविकांक आमच्या भक्तगणांक म्हणटा ते नव्या सोमाराची हार्दिक शुभेच्छा दिता. कित्याक प्रत्येक वर्सा म्हणटा तो नवो सोमार हो मोठ्या दबाज्यान हांगासर मनयलो गेलो वता आनी हो नवो सोमार जो आसा पळय सगळ्यान गोंयांत न्ही तर महाराष्ट्र कर्नाटकान म्हणटा ते प्रसिद्ध आसा आनी जे महाराष्ट्र कर्नाटकाचे म्हणटा ते सगळे भावीक लोक म्हणटा ते हांगा येवन म्हणटा ते आयज सकाळच्यान म्हणटा सकाळी संक स्टार्ट जाला पळय ते आनी आयज भाविकांची गर्दी चालूच आसा हांगासर आनी प्रत्येक भाविकांक मनांत हें आसा की देवी शांतादुर्गे कडेन येयल्या उपरांत आपली मनोकामना पूर्ण जाता आनी ते उद्दिश्टांसून म्हणटा ते प्रत्येक नव्या सोमाराक म्हणटा ते हांगासर भरघोस अशा हितूनसून
भाविकांची गर्दी जावन म्हणटा ती ह्या उत्सवाक आमच्या उदाण येता आनी हे उत्सव बरे भशेन कंप्लीट जावन वयता. तेन्ना हो उत्सव सगळो हें करपा खातीर ते आमचे सगळे सहकारी म्हणजे कमिटी मेंबर्स आसा ते सगळे कमिटी मेंबर्स आसा ते आपले तन मन धन लावन काम करता आनी थंयसून हो उत्सव म्हणटा तो बऱ्या कामाचेर आमचो पूर्णत्व पावताय. पारंपरिक विधी आणि भक्तांच्या हजेरीत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारात मंगल आणि भक्तिमय वातावरण फाकला. पुराय शार उमेदीच्या ल्हारांनी न्हावून गेला. गांवकार वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळात ग्रामस्थ गांवकर मंडळा वतीन जाल्यार भितरली पेठेंतल्या श्री मठ मंदिरात बाजारकर जहाजार मंडळा वतीन अंदू नवो सोमार उत्सव मनयतले. दिवचलचो नवो सोमार राज्या सयत हेर राज्यांनी बरोच फामाद आसा. नव्या सोमारा निमतान दर वर्सा हजारांनी भावीक दिवचले येवन देवीचे दर्शन घेतात. अंदूय भाविकांचो आंकडो वाडटलो असो अदमास आसा. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारात आकर्षक अशी लायटीची रोषणाई केल्या. खाजे, खेळणी, कपडे आणि हेर दुकानांची व्हडली फेरी भरल्या. गांवकर वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळात तशेंच मठ मंदिरात नव्या सोमारा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. दिसभर धर्मीक विधी जाले उपरांत राती पालखी जातली. पालखी जाले उपरांत 4 कडेन गायनाच्यो मैफिली जातल्यो. ह्या गायनाच्या मैफिलीत नामनेचे गायक कलाकार वांटो घेवन आपले गायन सादर करतले. ताका लागून रातभर पुराय शारात सुरांचो पावस पडटलो. नवो सोमार उत्सव सुरळीतपणान पार पडचो म्हण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा. शारात वेगवेगळ्या कडेन पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा. नव्या सोमारा निमतान अंदू मठ मंदिरात नवी उत्सव मुर्ती हाडल्या. मंगळारा सकाळी पालखी देवळात येतकीच ह्या फामाद नव्या सोमाराची सांगता जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.